आमी आसा हांगा आज बाब दिनेश सिंगनापूरकांच्या घरा. ताजे आमी आम आदमी पार्टीन ऑक्सिजन जांच केंद्र सुरू केलां, ऑक्सिजन तपासणी केंद्र. कित्याक कोविडाचेर पयली सिग्नल म्हणल्यार तो ऑक्सिजन लेवल आसता पळय, सॅच्युरेशन लेवल, तो कमी करपाक, मॉनिटर करपाक ऑक्सिमिटर अत्यंत गरजेच्यो वस्तू. तेन्ना फाटीं आमी सगळ्यांक ऑक्सिमिटर पावयले जे कोवीड आयसोलेशन पेशंट आसले घरा कडेन. सो आतां आमी ऑक्सिजन एक्झामिनेशन सेंटर तपासणी केंद्र सुरू केल्या. सो गोंयच्या लोकां कडेन मागणी आसा तांणी हे तपासणी केंद्राचेर विजीट करची. समजा दिसता बरें दिसना, जर खंय विकनस येता, जस्ट एक मॉनिटर करपाक. खूब जाणांच्या घरा ऑक्सिमिटर नासता, त्या लागून आमी सोय प्रोवायड केल्या ऑक्सिमिटर जांच केंद्र म्हणून येवन हांगा तपासणी करची. सो हांगा आमी दिनेश बाबच्या घरा आसा. सो हांगा ऑक्सिमिटर आसा, कोणी येता ताच्या घरा आमी तपासणी करता. सो अशें गोंयभर आमी सुमारे 230 केंद्रां सुरू केल्या. फुडें येता त्या 8 दिसान हे 230 वयल्यान 300 पर्यंत पावतले. सो ही आमी सुविधा केल्या, कित्याक ऑक्सिमिटर लोकांक मेळनाशिल्ले. सो हे फर्स्ट स्टेप कोविडाचेर मात करपाक हे ऑक्सिजन जांच केंद्र जे आमी सुरू केलां. हांव मागता गोंयच्या लोकां कडेन की ताणें सगळ्यांनी हाजो लाभ करून घेवचो आनी आमी बरोबर कोरोनाचेर मात करपाची संदी जी आसा ती वगडावपाची ना. बरोबर वेळया आनी कोविडाचेर मात करुया. त्याच बरोबर आमी जे मडगांवां तशेंच कुंकळे केंद्र सुरू केल्ले, थंय बाकीचे ऑपोजिशन पार्टीज का बाकीचे कोण ते केंद्राचेर आयल्यान बंद पडपाक लायले कारण नासतना. सो कोवीड केंद्र हो जो सुरू केला आमी ऑक्सिजन सेंटर, ताका आम आदमी पार्टीचो तेंको आसा. आमचे हांगा ऑक्सिजन मॉनिटर करपाक सगळ्यांनी आमी एकजूट आसा. आमच्या व्हॉलंटियरच्या घरा आमी स्टार्ट केलां. तेन्ना समजा कोणाक जर दिसता आमी बाकी चूक केला, ताणें लिखीत आमचे कडेन पत्रव्यवहार करचो, येवन थंय धमकावपाचें ना आमच्या व्हॉलंटियराक हे बंद करपाक. तेन्ना तुमच्या मार्फत सगळ्या गोंयकारांक विनंती आसा की हे ऑक्सिजन सेंटर जे आसा थंय येवन तुमची ऑक्सिजन लेवल तपासणी करची. तुमचे कितें प्रश्न आसला ते ज्याचे ऑक्सिजन देंवले ताका कितें सजेस्ट करता तुमी? कितें करतले? डॉक्टर आसतलो काय नर्स आसतले, कितें आसतलें? आमचे डॉक्टर जे आसा ताजे आमचे डॉक्टर हेल्पलायन सुरू केल्ली आसा. ते गोंयच्या खूब लोकांनी लाभ घेतला. सुमारे आमकां 3,500 कॉल येयल्ले आसा त्या नंबराचेर. आतां हांगा पयलो जांच करपाक 95 लेवल एक ऑक्सिजन सॅच्युरेशन लेवल आसपा जाय. ताजे सकयल जर आसा त्या व्यक्तीन वचून फुडें एक्झामिनेशन करपाचें, प्रायमरी हेल्थ सेंटर किंवा बाकीचे सेंटर्स आसा गव्हर्मेंटचे थंय चॅक करपाचें. सो दीस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑक्सिजन लेवल मॉनिटर करपाक. हे 95च्या वयर आसा म्हणजे सेफ. ताजे सकयल येवप म्हणजे एक चिंताचो विशय आसा. फुडल्या स्टेप ताणें घेवपाक जाय आनी ताका सुद्दां आमी मदत करतले. खंय बा प्रायमरी हेल्थ सेंटर किंवा बाकीचे हॉस्पिटल आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून सुद्दां आमची मदत करतले व्हॉलंटियर. कोवीड केसीस खूब कमी जाल्यो. ज्यो 30,000 एक्टीव केसीस आसल्यो तेन्ना सरकारची सुद्दां यंत्रणा कमी पडटाली. सरकार ऑक्सिमिटर दिवपाक शक्य नाशिल्लें. तेन्ना आम आदमी पक्ष हो एकूच पक्ष जो आशिल्लो फुडें आयिल्लो आनी सगळ्या गोंयकारांक आमी ऑक्सिमिटर प्रोवायड केले. एक हेल्पलायन सुरू केल्लो आनी ताजे मार्फत आमच्या व्हॉलंटियरांनी ऑक्सिमिटर घरोघरी पावयल्या. म्हज्या वांगडा बरोबर सुनील आसा. म्हापशा सगळ्या खूब जाणांक घरांत ताणें ऑक्सिमिटर पावयल्ले आसा. सो ती सेवा सुद्दां आमची चालू आसा. कोणाक जर गरज आसा ताणें आमकां संपर्क सादचो. ऑक्सिमिटर सादारण आमी 1000 पावयल्ले तेन्ना. आतां तितले रिक्वायरमेंट येता. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जे आसा ताजी गरज आसा ते सुद्दां आमी सुरू करपाचें आसा, केल्ले आसा. पण मोठ्या प्रमाणात आमी ह्या विकान सुरू करतले ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर. आतां